सगळ्यांक परतून एकदां येवकार आनी आमकां खबर आसा की जेन्नाय पावस पडटा तेन्ना लोकांचो फक्त एकूच बोवाळ आसता की पणजे पणजे जें आमचें शार आहा पणजे जें आमची कॅपिटल आसा गोंयचें तें सगळ्यान पयलीं बुडटा म्हणून सगळे कडेन बोवाळ जाता आनी जेन्ना आमी पणजे म्हणटा तेन्ना आमकां आनी एक गजाल याद जाता ती म्हणल्यार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना आमी म्हणटा जर पणजे जर स्मार्ट सिटी जातली जाल्यार पणजे पयलीं बुडपाचें आसा तें बंद जावचें आमी म्हणटा आनी ह्याच गजालीचेर ह्या प्रश्नांचेर उत्तर सोदपा खातीर आमी सद्या आसा स्मार्ट सिटीच्या ऑफिसान आनी म्हाजे वांगडा आसा हांगा स्मार्ट सिटीचे ऑफिसर सर एकूच विचारता हांव तुमकां की आमी जेन्ना स्मार्ट सिटी म्हणटा स्मार्ट सिटीचो रियल मिनींग कितें कारण आमी जेन्ना पणजे पळयता आजून मेरेन तरी ती स्मार्ट दिसना पावस मातसो पडलो पणजे बुडलें अश्यो गजाली जाता आतां तुमी स्मार्ट सिटीचे ऑफिसर तुमीच आमकां एक्सप्लेन करा की स्मार्ट सिटीचो ह्या पणजे जे बुडटा ते रावप कशें हितून तुमचो रोल कसो आसतलो तुमी पेनजीम फ्लडींग जाता तें विचारलें सो ताका एक खुबशे लेगसी इश्यूज आसा फॉर एग्जाम्पल आतां पेनजीम जें आसा तें ब्रॉडली आमी 3 पार्ट्सान डिवायड करपाक जाता वन इज द रुआ दे ओरेम क्रीक ते ब्लूवान दाखयलां आनी एक आसा ती आल्तिनो हिल दीस इज इन ग्रीन मागीर एक आसा तें आमचें सांतिनेज क्रीक हियर आनी इन येलो इज द सेंट्रल पेनजीम 18 जून रोड AB रोड म्हणटा तें सो कितें जाता जेन्ना पावस पडटा तेन्ना उदक ड्रेन जाता रुआ दे ओरेमान इस्टर्न सायड मागीर एक पार्ट ड्रेन जाता सांतिनेज क्रिकान आनी एक पार्ट ड्रेन जाता आमचे सेंट्रल पेनजिमान सो टू टार्गेट ऑल दीज इश्यूज यू नीड 3 सोल्युशन्स सो दॅट वी हॅव टेकन अप अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन बट आय ऑल्सो वॉन्ट टू से की कितें आसा खुबशे लेगसी इश्यू आसा पेनजीम इज फ्लडींग फ्रॉम अ व्हेरी लाँग टायम अशें ना की रिसंटली फ्लड जाता Here you can see this is the EDC Pato area. So it was marshy land with salt pans, that kind of a situation. This is in the 50s. Then in the 70s you can see the आमचे electricity department आसा तो area, तो flood जातालो. आनी रुआ दे ओरेम आसा वो area, वो अराउंड 60साचो फोटोज आसा. सो तेन्ना ते मँग्रोव्स बी काय आसूना. सो आनी एक सिच्युएशन जाता की इन गुड फेथ लोक मँग्रोव्स एंड ऑल दे हॅव प्लांटेड in the 80s and all. But that situation has aggravated our problem. But that also can be solved in the long term. So आमी कितें केलां की इन पेनजीम खुबशे स्टडीज जाला वेबकोसान स्टडी केला GSIDCन स्टडी केला रॉयल हास्कोनिकान स्टडी केला आनी स्मार्ट सिटीन सुद्दां डेनिश गव्हर्मेंटा वांगडा मेळून स्टडी केला सो आमी मॅप केला की इफ आमी सगळे बिल्डिंग्स काडले फ्रॉम पेनजीम जाल्यार सिच्युएशन कितें आसतलें सो दीस इज द सिच्युएशन सो ऑन दीस हाव डू वी बिल्ड सो दॅट वी कॅन युटिलायज द एक्झिस्टींग ड्रेनेज आमकां मिनिमम इंटरवेन्शन करपाक जाय सो एक प्रोजेक्ट आमचो आसा तो आसा युनिवर्सल वॉकवेज इन पेनजीम सो दीस इज फूल सेंट्रल पेनजीमान आमी 8 किलोमिटर्स घेतले विदीन पेनजीम सिटी AB रोड MG रोड 18 जून रोड दादा वैद्या रोड आनी आमी जे सरफेस ड्रेनेज इश्यू आसा ते सॉल्व करतले नाव कमिंग टू द अदर 2 पार्ट्स एक आसा रुआ दे ओरेम क्रीक सो वो लो लायंग एरिया आसा सो वो सुद्दां फ्लड जाता सो एका सॉल्व करपाक आमी WRD वांगडा एक प्रोजेक्ट घेतला फ्लड मिटिगेशन एट माला अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन दॅट इज अ 17 crore प्रोजेक्ट ते प्रोजेक्टान आमी कितें करता हे सगळे जे उदक येता ते आमी हाडटा माला लेकान आनी थंय आमी डिसिल्टींग करून स्टोरेज कॅपॅसिटी वाडयला आनी मागीर ते उदक आमी पंप करतले रुआ दे ओरेम क्रिकान सो हिंगा आमी 5 पंप लायतले 260 HPचे आनी 100 HPचो 3 आनी दॅट वील बी रन ऑन DG बिकॉज ड्युरींग द रेन्स इट कॅनॉट स्टॉप So that will be pumped through 900 mm dia into the Rua de Orem Creek. So to आमचो एक project. So at least maximum solution we can do here. Coming to the third part Santinez Creek आसा. So इथून आमी 2 प्रोजेक्ट घेतला एक WRD च्या अंडर घेतला 40 CRचो आणि एक 9 CRचो आमी घेतला PWD च्या अंडर. सो PWD च्या अंडर आमी 7 कल्वर्ट्स एंड ब्रिजेस हेरिटेज मिनर्वा पोंटा दे पोर्चुगल हाजी अली शॉप थॉमस गॅराज एक्सपर्ट फार्मासी गावणेकर हॉस्पिटल कामराबाट ब्रिज ते सगळे आमी न्यू करता आनी रेनोवेट करता सो दे शूड नॉट बी एनी बॉटल नेक इन द क्रीक सो वॉटर फ्रीली फ्लो जावपाक जाय आनी अपार्ट फ्रॉम दॅट द सेकंड प्रोजेक्ट आमी जे करता WRDच्या अंडर आमी तो 3.4 किलोमिटर्स जो आसा ताका डिसिल्ट करता ते ऑनगोईंग आसा मागीर आमी कितें करतले की दे वील बी अ स्टोरेज कायंड ऑफ अ स्ट्रक्चर फॉर एरिएशन So we will store water for some time near the STP that you can go and check that behind. And that will be stored for some time. We will aerate it, check the water quality and then release the water. That is one thing. आणि कशें आसा की जे सायड लायन्स आसा ऑफ द क्रीक ईस्ट बँक वेस्ट बँक दे आर नॉट वेल डिफायन्ड
and plus there is no access to the creek. So that we are improving through this project, and that almost 1.6 kilometers we are trying to do. So in a way, this whole city we are targeting to the Smart Cities mission, and all these projects are being done under the Smart Cities mission. तुम्ही बरे तरेन एक्सप्लेन केलें, पूण कशें आसा की जेन्ना लोक म्हणटा की पणजे फ्लड जाता, सो ते वेरियस रिजन्स म्हणटा की ड्रेनेज सारकी ना, नाल्यार कन्स्ट्रक्शन खूब जालां पणजेन, म्हणून ते फ्लडींग जाता. तुमच्या प्रमाणान तुमी आतां म्हणटा तुमी इन्वेस्टिगेट केलां, तुमकां कितें दिसता की पणजे फ्लडींग जाता ते कित्याक लागून? सो हितून हांवें सांगलें तुमकां 3 पार्ट्स आसा. सो एक आसा रुआ दे ओरेम. सो ते आनी सांतिनेज क्रीक, almost 80% of the situation will be improved once we complete both these projects. And third situation is at the central Panjim, 18 June road with a flood zata. That is in the minds of the people. So situation kasha asa in Panjim, when there is high rainfall and there is high flooding, high tide, that is high flooding time, high rainfall and high tide. The match jenna zata, tenna Panjim floods. No matter what you do, for 4 to 6 hours the city floods. Even the Portuguese drains, or you augment it with new drains, that situation जातली. तुमकां ते long term सपोज सॉल्व करपा जाय जाल्यार आमकां रिटेंशन टँक्स करपा पडटले अलॉंग द DB मार्ग. ते आमी सद्या हे फेजान घेवना, बट ते आमची एक लाँग टर्म थिंकींग आसा, कित्याक आमी ते सर्फेस ड्रेन सगळे इम्प्रूव करतले आनी वॉटर वील फ्लो टुवर्ड्स मांडोवी रिवर. सो सबस्टेन्शियली इशू वील बी सॉल्वड. बट इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व द इशू 100%, आमकां रिटेंशन टँक्स टायप स्ट्रक्चर करपा पडटलो, कित्याक लिस्बन आसा, Singapore asa, Tokyo, all these big cities have gone for these kind of solutions. So maybe in phase 2, we can think of that so that we can eliminate 100% flooding in central business district. ओके, सो तुमी म्हणटा सद्या जो तुमचो इनिशिएटीव आसा, सद्या तुमी जे करपा सोदता तितून सुद्दां 100% तुमी म्हणटा ते सॉल्व जावचो ना. ना, because legacy issues asa, and geography is such that because आमी coastal cities asa, so where will the water go? Ultimately it has to go into the river only and surrounding water bodies जे asa. So how much we could take at this stage, we have taken. But this is a long-term process, and it's a brownfield city. अशें ना की आमी न्यू सिटी बांदता. सो अशे इश्यूज मातशे आमकां फेस करपा पडटले, बट वी आर डुईंग इट. ओके, सो तुमी आतां हें प्रेजेंटेशन दाखयलें, सगळें प्रेजेंटेशन पळोवपाक बरें दिसलें, आयकपाक बरें दिसलें, पूण तें प्रेजेंटेशन खऱ्यांनी जेन्ना अस्तित्वान तुमी पणजे सिटीन करतले, पणजे खऱ्यांनीच तुमी स्मार्ट सिटी करूंक तुमी जेन्ना फुडें सरतले, जेन्ना तुमचो हो प्रोजेक्ट घेवन, सो म्हाका सांगा तुमकां कशें कितें तुमचे डिफिकल्टीज दिसता तुमकां जेन्ना तुमी हो प्रोजेक्ट खऱ्यांनी फुडें आतां व्हरतले? आतां तुमी चॅलेंजीस जे म्हणले ते तुमकां मातशें म्हाका दाखोवपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल आतां हें आसा, नाव सांतिनेज क्रीक आमी 3.4 किलोमिटर्स डिसिल्ट केला, ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट जाला. सो तितून कितें जाता, आमी ते मशीन हाडटा. फॉर एग्जाम्पल ही असली मशीन आसता ती, सो ती एम्फिबियस व्हेहिकल आसता, सो ती ते सिल्ट काडटा आनी मागीर सायडीन दवरता. आतां दीस इज लायक व्हेरी सुवेज टायप ऑफ मटिरियल, सो तेका आमकां ड्राय करपा पडटा आनी मागीर तेका ट्रकान घालून ट्रान्सपोर्ट करपा पडटा टू नोटिफायड सायट्स. सो ऑल दीस कॉजीज अ बीट ऑफ इनकन्विनियन्स टू पीपल, एंड हे एक चॅलेंज आसा आमकां, बट 90% ऑफ इट वी आर एबल टू डू. आनी अशेंच आमी आतां ड्रेनेज, सरफेस ड्रेन जेन्ना करतले तेन्ना रोड वर्क्स चलतले तेन्ना लोकांक मातशे त्रास जातले, बट दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड. अदरवायज हाव कॅन वी से दॅट वी आर अ डेवलप्ड सिटी. सो बेजीक चॅलेंजीस जे आसा फॉर ड्रेनेज, मागीर सिवरेज, वॉटर सप्लाय, ते आमी स्मार्ट सिटी मिशनान इम्प्रूव करपाक ट्राय करता. बट सिन्स इट्स अ ब्रावन फिल्ड सिटी आमकां थोडे चॅलेंजीस आसा, मातसो आमकां टायम लागतलो, बट आमी ते करतात. यू कॅन सी दीस, हे कशें आसा, एट द सायड्स आमी जे सिल्ट काडटा देन वी हॅव टू स्टोर इट एट द सायट, and that has to be there for certain number of days so that this material can be handled. मागीर तेका आमी ट्रकान घालून ट्रान्सपोर्ट करता, नाजाल्यार तो एक स्लरी टायप ऑफ मटिरियल जाता आनी that will be hazardous. So we have to treat this. So these are all the challenges that we are facing on the site, but nevertheless we are working very well with WRD as our guiding. सो आमकां सगळें तेंच्यांनी सारकें दाखयलां की जर पणजे फ्लड जावचें न्ही जाल्यार ते लोक कितें कितें करपाचें आसा. पूण बेजिकली जेन्ना आमी म्हणटा हे सगळे इतल्यो तुमकां गजाली करपाक जाय, कितलोसो टायम लागतलो? सद्या स्मार्ट सिटीज मिशन जून 23 पासून आसा, बट खुबशे आमचे जे प्रोजेक्ट्स आसा ते आमी टार्गेट केला एटलिस्ट बाय ऑगस्ट 23 कंप्लीट करपाक. सो हे जे सगळे तुमी म्हणटा ते तुमकां फुडले वर्स मेरेन आमकां जी पणजे बुडटा तशी ती बुडटा अशी पळोवपाक मेळची ना. बिकॉज 3 प्रोजेक्ट्स आसा. फॉर एग्जाम्पल रुआ दे ओरेम ते ऑलमोस्ट 60% जाला, सो बाय मार्च ते कंप्लीट जातले. मागीर आमचे सांतिनेज क्रीक आसा तेय ऑलमोस्ट 55% जाला, सो बाय मार्च एप्रील तेय कंप्लीट जातले. नाव सेंट्रल बिजनस डिस्ट्रिक्ट जे आसा 18 जून ते सगळे ते मातशे आमकां टायम जाय, बट वी आर ट्रायंग टू मीट द डेडलायन्स.
ओके, सो आमी अशें धरून चलपाक शकता की फुडलो जो पावस येतलो 2023 जो पावस येतलो तितून जे लोकांक त्रास जाता, पणजे बुडटा म्हणटा लोक, नाल्यार लोक एक अशें उतर म्हणटा की बाबा स्मार्ट सिटी आसून पणजे बुडटा अशें आमकां आयकपाक मेळचें ना अशें तुमी म्हणटात. ह्याच गजालीचेर आमी थांबता आनी थोडे तुमकां जे प्रश्न आशिल्ले की बाबा पणजे बुडटा तरी कित्याक आनी ह्या पणजे न बुडपा खातीर कितें काम चालू आसा हें सगळें आमी तुमच्या मुखार घेवन येयला. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी, साहिल मांद्रेकरा वांगडा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.